इतलेंच जाय की आमकां एक तरी स्केल तरी जाय की कायद्यांचो रेग्युलायज करपाक मेळटा कितें लावपाक मेळटा आनी तुका परत सांगता 16,000 रुपया मरे आतां पर्यंत तुका कोणी मेळ्ळा आसतलो फक्त तोंडान सांगून गेला हांवें ऑर्डर काडली परत सांगता तुका 13 टिचरांचो विशय वेगळो आसा तुजो विशय वेगळो आहा हांवें आत्तां देवाचे कृपेन सगळ्या जाणांक जांकां 12,000 रुपया मेळटा तांकां 25,000 हाडून दितले हांवें टिचरां खातीर केलां तिका आयज पर्यंत खंयच्याच सरकारान करूंक ना तुमी जाय जाल्यार मुद्दामून सगळ्यो ऑर्डरी काडून पळय फाटल्या तुका सांगता 2007 पासून तुका तो सांगूंक येयल्लो पळय न्ही रे ताच्या सरकाराच्यो ऑर्डरी पळय कश्यो आहा त्यो आनी म्हाज्यो ऑर्डरी पळय मागीर तुका कंपॅरिजन कळटलें कॉन्ट्रॅक्ट टिचर कंप्युटर भाई घेतलेना प्री एम्प्लॉयमेंट भाईन घेतले आसूं हांव तुका परत एक सांगता आमच्या आयक हे सगळे विशय जे आसले पळय न्ही रे तूं सांगता ते प्री एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्ट टिचर पॅरा टिचर डबल पार्ट टायम टिचर लेक्चर बेसीस टिचर हे वेगवेगळे आसा ती म्हाजें कांयच म्हणणें ना ओके तुका ऑर्डर घेवपाची आसा ऑर्डर घेया ना जाल्यार आयज सातलो पर्यंत स्ट्रायक सोंपना हांव डायरेक्टराक म्हाज्या सांगता वॉट एवर द डिसिजन कितें तें घे ओके न्ही तशें न्ही तुमच्या उतरा खातीर आमी वयता पूण आमकां अशें सांगा न्ही बाबा फुडें बसुया डिस्कशन करुया हांवें तुका हें पळय तूं आतां हें तांकां दाखोवपाक सांगता आसतलो तांकां आनी प्रेस मिडिया फुडें सांगता सो तुका सांगलां हे 3 फावटी हांवें तूं काल बंगल्यार येयलो तेन्नाय सांगलां तुका हांवें आनी तांकां 2 दीस कित्याक बसून हांगा दवरलें हांवें डिस्कशन करुया म्हणून बंगल्यार येयलो तेन्ना सांगलां मरे मागीर हे आनीक 2 दीस तांकां बाबडे कित्याक रातचें दवरलें कितें पण रातची कित्याक उडता हे 2 दिसाच्या पयलीं जालां डिस्कशन करुया डिस्कशन जाय तेन्ना करुया आतां कांयच हरकत ना हांवें सांगपाचें काम केलें चला देव बरें चलो चलो हांवें म्हाजी ऑर्डर जी काडल्या आहा पळय न्ही रे ही 29/10 तारखे दिसा काडलेली आसा तांकां 16,000 रुपया पगार मेळटालो ताच्या उपरांत ह्या जुनाकच्यान 10,000 रुपया सॉरी 25,000 रुपया पगार जाल्लो आसा तांकां पयलीं 10 म्हयन्याचो पगार मेळटालो रेग्युलर आसा तांकां 12 म्हयन्याचो 12 म्हयने पगार मेळटालो जे टिचरा खातीर करपाक जाता तें सगळें केलां बट इवन सर्व शिक्षा अभियानान तेच्या भितरल्या 5 टिचरां खातीर क्वॉलिफिकेशनाचो इशू आहा पण तरी सुद्दां तो सायडीक दवरून गेली 10 वर्सांची तेची सर्वीस आसा कायद्यान जितके दिवपाक मेळटा तितके आमी दिल्ले आसा हांवें तांकां ही गजाल तांकां स्ट्रायकाक बसच्या पयलीं सांगलेलें तेच्या पयलीं काडलेली कित्याक स्ट्रायकाक बसून कितें केलें म्हाका खबर ना पण हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें वॉट एवर कायद्या जो आहा पळय न्ही रे त्या कायद्यान केल्लें ओके थँक्यू जावपाक शकना सीएम ते उलया मागीर सगळ्या ऑर्डर दी आयची बरें तुम्ही स्ट्राईक विड्रॉ करतायत सांग मरे ओके बरें सर इतर अरे तुमकां कदाचित आमी बजेटात प्रॉमीस केल्लें म्हाजी स्किमूय तयार जाल्ली त्यांनी बजेटांतली म्हजी स्कीम पयल्यान सांगलें ऑलरेडी नोटिफाय जावन आयली सुद्दां स्कीम फक्त इतके जातीची आमी तेजें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सुरूय जाल्लें आहा कोणाक तीर्थयात्रेक वचूंक जाय आसा तोच आमच्यो कॉपी करता आनी सांगता ताका संवय जाल्ली आसा ही इज अ कॉपी मास्टर म्हणून तुमकां म्हटलें म्हजें बजेटाचें बुकलेट काडून पळयात आनी स्किमूय ऑलरेडी नोटिफाय जाल्ली ती पळोवन तो आतां एक आमी करतले मागीर सांगपा खातीर नाजाल्यार हांवें सांगलें म्हणून तेंच्यांनी केलें म्हणपाक ती तांकां संवय जाल्ली बजेटान हायलायटूय जाल्ली बजेटान म्हाका दिसता तुज्या चॅनला वयल्यार काडून पळय तेंच्यांनी प्रत्येक गोश्ट घातलेली तितून ती दिसता तो पेपरूय काडून पळय थँक्यू सर आतां आमकां हेची गरज नासली आतां आमकां कॉन्क्रीट कितें तरी जाय आसलें आतां तुमच्या फुड्यान सीएमा कडेन उलयलां आमी म्हणून आतां सीएम घेवन आयलो इतलो राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना घेवन येता तेन्ना आमचे रिस्पेक्ट करपाचे एज अ टीचर म्हणून आमकां रिस्पेक्ट आसा आनी तेणी 5 रुपया सुद्दां हाडल्यार आमी तेजे हेका रिस्पेक्ट दिता आसलो कित्याक जाणां तेणी सांगलां की हे सद्या घे तेजे उपरांत तुम्ही विड्रॉ करता आतां हय न्ही एक सांगता तुमकां हे जे आसा ते आमी आत्तां घेतला कित्याक फाल्यां दिवाळी आनी हिंदू आमचो मोठो सण तो सो हांगा बसून तेणी आमकां तो करपाक नाका आनी तेंकाय तो आमी हांगा बसलेले नाका म्हूण ते येवन गेले तेज्या उपरांत दिवाळी जाल्या उपरांत परत आमी तांकां मेळटले तेजे डायरेक्टराक दितले आमी कितें आहा तें आनी तेजे उपरांत दुसरो स्टेप जो आहा तो नेक्स्ट दिवाळी उपरांत टेम्पररी सस्पेंडेड म्हणून येता आमी तुमचो स्ट्रायक हय टेम्पररी सस्पेंड ना टेम्पररी एक 4 टेम्पररी विड्रॉ हय टेम्पररी विड्रॉ अशें म्हणूंक येता तरी कितें 4 दिसां खातीर
ना म्हणजे दिवाळी झाल्या बरोबर रोखडेच परत मेळटले बसून डिस्कशन करूया म्हणलें सीएमान. सो तुमच्या उजीर सांगलें बसून सीएम डिस्कशन करूया. डिस्कशन केल्या उपरांत कितें तें डिमांड फक्त रेग्युलर आशिल्लें. एटलीस्ट आमी आमचो डिमांड कसो आसलो एटलीस्ट कायद्यान बसना म्हणटा कायदे खूब चेंज करपाक मेळटा. आयज बाकीच्या स्टेटींनी बी आपणाची पॉलिसी केला स्टेट पॉलिसी केला त्या अंतर्गत आमी म्हणटा पॉलिसी कर. तूं जर तांकां 80,000 दिता जाल्यार आमकांय 80,000 दी म्हणना रेग्युलर टिचराक दिता. पूण स्केल बसय स्केलींतल्यान आमचे PF वचूना आमकां लोन फॅसिलिटी मेळना. आमच्या महिला ज्यो टिचर आसा तांकां CCL म्हणजे अशें मॅटर्निटी एटलीस्ट मॅटर्निटी तरी मेळची. हांगा कशें जाता हे जर महिला टिचर 6 म्हयने मॅटर्निटीचेर गेली जाल्यार 6 म्हयन्याचो पगार कट. मागीर तिणी कशें बरो भुरग्याक आपणाच्या तेणी कशें संवसार चलो. सो तें नाका. बाकीचे जरी आमकां ते सगळें दिना जाल्यार बेजीक ज्यो गोश्टी आसा त्यो आमची मागणी आसा. तीच मागणी घेवन आमी बसलेले. आयज पर्यंत कांयच जायनासलें पळय. पयले तुमी केन्नाची ऑर्डर तुमी पळयात ऑर्डर पळयात केन्नाची आसा ती ऑर्डर 19 डिमांड आमचो 17 डिमांड 19 सांगलो तेणी आनी आयच्या दिसाक आमी 22 आसा 22 लागीं 22. सो कांय गोश्टी अश्यो टिचर्सांक खूब वेट केलो आमी खूब वेट केलो रावले आमी सरकाराचेर विश्वास दवरून रावले. पूण जेन्ना कांय पोटाक जेन्ना भूक लागता पळय तेन्ना पोटाक जेन्ना चिमटो येता तेन्नाच कळटा. तेज्या खातीर आमी हांगा येवन आसा. आतां पळय कशें आसा आमी म्हणटा की डेवलपमेंट व्हडले बंगले आमी आमच्या सरकारा कडेन कितें आहा एक टायमार 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट 1-2 वर्सां डिले कर कांय प्रॉब्लेम ना. पूण आमचे जे पोटाचें आसा तें करा अशें आमचे प्रत्येक वेळा मागणें आसलें. ते आजून पर्यंत जावना. आतां आयज आमी टेम्पररी हो जो स्ट्रायक आसा तो टेम्पररी दिवाळीच्या सणाक लागून आमी सस्पेंड करता. तेजे मुखार उलयतले आनी उलयल्या उपरांत जर तेणी मान केले ज्यो कितें गोश्टी आसा डिस्कशनान येतल्यो नाजाल्यार परत आसा तशेंच कंटिन्यू करचें पडटलें. हो फक्त आमच्या रायटा खातीर हातून आनी एक मुद्दम सांगा इतलेय राजकारणी आले कोणाकूच आमी पॉलिटिकली इंटरफेर करून दिवना. तुमी पळयले आसत कोणीच हांगच्यान तेंच्या मनान कितें आहा तें उलोवंक शकता. पूण आमी तर तुमकां सपोर्ट करता किंवा तुमी आमकां सपोर्ट करा आमी आतां अशें केन्नाच सांगून दिवना. हांगच्यान कोणाची एक सिंगल चाय सुद्दां कोणा कडची घेवना. कोणाचें हांगा कांयच ना. येयले सपोर्ट केले तुमी चला इतलेंच आसा. कारण आमी आमचें सरकार आमी BJPचे कार्यकर्ते मोस्टली चडशे BJPचे कार्यकर्ते आनी हे जे घडलां ते म्हणजे CM हांगा पर्यंत येवपाक सुद्दां तेंच कारण आसा. तांकां खबर आहा ते सगळे BJPचे सपोर्टर. पूण आमच्या अधिकाराक लागून एकट्यान झगडून कांय मेळना म्हणून आमकां कलेक्टिवली बसचें पडलें. ओके थँक्यू. गंगाराम गांवकर ना आमी टिचरूच तशें कांय ना आमी एक लीड करता. सीएमान तुमकां खंयच्या स्टेटीन हे केलो तो कायदो हय सांग बरें तुमकां दाखयता आमी हेच पळया लेटेस्ट 20 मे 2021 हो आसामाचो ज्यांच्या कडेन 5 वर्सां जाला तेंच्यांनी तांकां रेग्युलरायज केला. ज्यांच्या कडेन ना सारकें जावना तांकां स्केल लायला पळय स्केलूय तुमकां वाचून दाखयता पळय. टू प्रोवायड सॅलरी एज पर ROP in PB ₹14,000 to 49,000 with grade pay of ₹8,700. पळयात तुमी ना जाल्यार हय तुम्ही म्हणटा अशाच पद्दतीन तुमकां करा म्हणटा आमी रेग्युलर करिना अशा पद्दतीन करा. आमी कितें म्हणटा तांकां जर इतले पळय रेग्युलर टिचर कितले घेता आयज 80 ते 90,000 रेग्युलर टिचर जो 10 वर्सां जाला तो घेता डेफिनेटली. तितून आमी म्हणना 80 ते 90. पूण हांगा जर आमकां 15 वयल्यान 16 केले आनी तुमी जर भरघोस म्हटलें म्हण कशें जातलें हें भरघोस जायना. तर आमी कितें म्हणटा तांकां जर तूं 80 दिता आमकां 50 दी आनी बाकीची फॅसिलिटी लाय. जर डिपार्टमेंटान बसोवपाक मेळना तूं एक पॉलिसी कर पॉलिसी अंतर्गत ते वचून अशें म्हणटा हीच मागणी आसा. आतां हे सरकार 2 म्हयन्याचें इलेक्शन सरकार हे कंटिन्यू प्रोसेस फाल्यां हे जायना फाल्यां हे येतले किंवा दुसरे येतले अशेंच उरतलें आमकां अशेंच उरतलें आमी. आज टिचर आमचे पळय जाणटे टिचर जाले ते हांगा रिटायर जावपाक पावले. आमी अशेंच मरपाचें कित्याक म्हूण आमी कॉन्ट्रॅक्टाचें इतलें बराबरीन काम करून इतलें रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसून एक्सपिरियन्स आसून आनी गोंयच्या हायस्कुलांनी शिकून जर आमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर जर रिटायर जावपाचें अशें दिसता तुमकां. थँक्यू देव बरें.